मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मनोरा राया वाठारांतलो रस्तो जाला काबार. संबंधीत अधिकारी कानार केस ओडिल्ल्यान थळावे जाल्या फुर्योज. पणजी हिरा पेट्रोल पंपा लागसार पुलिशेंचे गाडयेन खासगी गाडयेक दिलो धपको. ह्या घडणुकेत गाडयेचें जालां लुकसाण. लामगांव वाठारांतल्या जनावरांक बिबट्यान खाल्ल्यान लोक थर्त भिल्यात. रान खात्यान हो विशय तडीक लावपा खातीर बसयला पांजरो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांतल्या रस्त्याची अक्षरशः चाळण जाल्या. रस्त्याचो मुद्दो घेवन 1000 फावटी गाराणे घालूनय संबंधीत अधिकारी कान किण्ण जाल्ल्यावरी वागतात. हाचीच एक देख म्हळ्यार मनोरा राया वाठारांतलो काबार जाल्लो रस्तो. आमी आतां कागाळी करून थकले. आमकां नवो रस्तो नाकाच, आसा तोच सारको करून दियात. तिडकल्ल्या थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे. राज्यांतल्या रस्त्यांचे पुराण बरेच मोठे आसा, वाचून सोपना. कितलीशीच वर्सां जाली मनोरा रायाकार बऱ्या रस्त्यांक आशेता, पूण संबंधीत अधिकाऱ्यांची फकत आश्वासनाच मेळिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. दिसपट्टे ह्या रस्त्यार लोकांचे अपघात जातात, पण अजून मेरेन खंयचे कडेन कांयच नाशिल्ल्यान लोक तिडकल्यात. सरकारान खड्डेमुक्त रस्ते अशी घोषणा केल्ली खरी, पूण गोंयकारांच्या नशिबात ते ना अशें दिसता. आनी आसा जाल्यारूय ते केन्ना हो एक मोठो प्रश्न. पळयात मनोरा रायाकारांच्यो कागाळी. भुरगीं इस्कॉलाक घेवन वयताय, ट्युशना पावपा वयताय. हिंग तर एक गाडी येता जाल्यार आमी थिंग ब्रेक मारल जाल्यार आमी फाटल्या हांवें कोण धपको म्हाका एक फावटी मारला धपको. हे आमगे नेरो म्हणटा तेम ते हो तो रोड सारको आहा जाल्यार आमी डायरेक्ट वयताय न्हू. हे होणा ते पडपा हें ब्रेक मार जाल्यार आमी पडटाय आनी आमी फाटल्या हांव मारताय. इस्कॉला भुरगीं पडटाय मागीर कितें करपाचें? सरान करपा जाय मातशें. आमी एवरी इयर आतां कितू वर्स जाल तो वोटींग मागता विचार ते कोडे आमगे घराक वयन आमगे मुगे घरान 2 जाण डाफेंट दाम आहाय ते खबर आहा. तेंगे येन जाणटो आनी वोटींग मागता आमी तेका मागता इतली वर्सां वोट. आनी आमगे लेडीज हे सायडी सगळी लेडीज रायड कोत्ताय कित्याक भुरग्यां इस्कॉलान पावपाक आनी वचपाक बाजार करपाक. आमचो मेन इशू इज मनोरा रोड. हे कंडिशनाचे रोड हेजेर आमी कितले कंप्लेन केली. हे रोडाक टार केल्लो जस्ट बिफोर द इलेक्शन, दॅट इज असेंब्ली इलेक्शन, मायट बी इन मे. ना पयलीं केलोलो मागीर हॉटमिक्स केलें. विथीन 2 months इट वॉज वॉस्ट्रा पॉट होल्स आनी तेदोच आमी आय एम अ मेंबर ऑफ VDC for last 15 years. I have been complaining about this road condition every time in the Gram Sabha. We are going to PWD, all concerned offices also. Complain करपा बाबा हें कर म्हूण. Correspondence आमी पंचायती सांगून we have sent it to our local MLA also. But हे रोडाचे कंडिशन अजून तशेंचे आहा. 2 म्हयन्यांनी टार करून हो रोड काबार जाल्लो अजून आहा. ओनली आवर डिमांड इज रोड सारकोच म्हण आनी कांय ना, हॉटमिक्स कोच म्हण. जेन्ना MP इलेक्शन जाल्ली, दॅट इज वॉट लोकसभा इलेक्शन्स, तेन्ना पंचायतींतू मिनिस्टर गोविंद गावडे एंड आमचो लोकल MLA रिजनल दे हॅड कम बिकॉज ऑफ पंचायत दॅट अभियान. दॅट टायम ऑल्सो वी हॅव टोल्ड हिम बाबा रस्त्या कंडिशन बरें ना. सो तो म्हणपा लागलो बाबा थिंगा एक पायपलायन हें वचपा आहा कितें केबल लायनींग वचपा अंडरग्रावंड, तेच फाटल्यान करतलो. तेच फाटल्यान आमी ताका रिक्वेस्ट केलें एटलिस्ट पॉट होल करा न्ही, पॉट होल कवर करा. आतां तेच फाटल्यान देखून तेणें पॉट होल कांय केलो ना. एक ट्रक कितें हाडला, थोडे पॅच अप केला आनी गेला. यू कॅन सी द कंडिशन ऑफ द रोड. आम्ही किती 4-5 वर्सां जालीं ग्रामसभेक प्रोपोजल मांडून डिस्कशन करून कितले पाटी आमी हायर ऑथॉरिटी पळयलें, PWD पळयलें की एक्झिस्टींग रोड आहा, नवो रोड एक्झिस्टींग रोड आहा तो रिपेर करचो.
4 वर्स जाली हे वर्स हेजे रोडाची कंडिशन व्हेरी बॅड. तूं म्हणटा कितें आतां गेल्या त्या वर्सा पास चड पण हो रस्तो पिड्यार जालो, हो कारण न्ही तेजो. हो 4 वर्सां पयलो रस्तो पिड्यार जालोलो ना. पंचायती कडच्यान ग्रामसभे कडच्यान तिंगा कितले करस्पॉन्डंट गेले आहा. ते सांगता आयज कोता हाल कोता म्हूण. दुसरी सांगता थिंगा मोटरसायकल चलोवपाक कंडिशन ना. सेल्फ एक्सिडेंट जाय कितलेशे पडटाय. हांव पडलो, हांव पण 6 म्हयने घरा उरलो. जोण एकल्या दूख जातरीच कोडटा ते गायाची दूख कितती. बेश्टें भायल्यान रावन कितें कितें उलोवपाक हें सोबना. आनी 4 वर्स जालें आतां आमी मागता हे कडेन रोड सारको करपाक. चड ना तो मुगे आसा नाका बायडा जंक्शन टू हिंगा मोर दॅन 1 किलोमिटरान मायज आसतलो. मुगे वाजता व्हडलेशें बजेट नाका. 50 लॅक्सां भितर जाता आनी लेस दॅन 50 लॅक्सांक एप्रुवल फास्ट मेळटा. आतां हांव नोडा PW कितें हें कोताय ते आमगे निशेध इतलोच. कोणाचें एलिगेशन ना. PW रिस्पॉन्सिबल हो रोड कोण दिवपाचो. कित्याक वी आर द टॅक्स पेयर. आमी फुकट नाय. ही तेंगेली बावंड ड्युटी आनी तर तो कोण ना जाल्यार हायर ऑथॉरिटीन तांकां कोण घेवपाचो कायदो. दुसरें ह्या गांवांत आमी चडशे हिंगा ST लोक चलोवन वचपी. व्हडली आमकां मोटरां नाय. हांव नको आतां हे कितें एक्शन घेना हेजेर रोड करपाक कितें डिफिकल्टी आहा. मेन पॉलिटिकल कांय न्ही पूण आमी जाणटे म्हणटरी आमी कितें बरें जाय थिंगसून तो न्यू येवन करपाक आमकां मातशें बायड आसा न्ही आसा Whatever, they have to do a full road. पूण Right आतां now, we आमी cannot आतां bifurcate. म्हजी एज 86 म्हणटरी हांव तसो करता बायल बेड रिटन रांदता ते खंय घातला कितें करता आनी डॉक्टरा वयता सगळें वयता वॉक धाडून मार्ग वयता सकाळी म्हणटरी हे पासत आमी आमकां तुमी म्हणजे उपकार मागता आमचे MLA कडेन आनी आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन की आमकां मातशें करून दिवची आनी कांय ना इतलें मुगेलें. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खंडगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. राज्यात अपघातांची माळ चालूच आसा. पणजे हिरा पेट्रोल पंपा लागसार पुलिसांच्या गाडयेन एके खासगी गाडयेक धपको दिलो. बरें म्हण बरें कोणाक कांयच जालें ना, पूण कारचें बरेंच लुकसाण जालां. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यात नोकरी घोटाळ्याचो विशय बरोच गाजत आसा. आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्यात. गोंय पुलिसांनी कॅश फॉर जॉब स्कॅमात जायत्या जाणांक अटक केला. या प्रश्नाचेर सरकार खूब गंभीर आसा. GPCCचो अध्यक्ष अमित पाटकरान दाखयले कागदपत्र खोटी आसात अशें म्हणत भाजपान काँग्रेसीचेर उतरांचो फार पेटयलो. 2 दीस पयले हांवें पत्रकार परिशदेक हांवें आनी म्हज्या कलिगान बाब सिद्देशान
आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्सात आम्ही जे सरकारान ऍक्शन घेतला हे जे थोडे कॉनमॅन आणि कॉन वुमन आसा जॉब फॉर कॅश फॉर जॉब ते कितें करता पळय फेक प्रॉमिसीस करून इनोसंट गोवन्सांक जे चीट करपाचे जे कारस्थान ते थोड्या लोकांनी जे केला अक्युजडांनी जांचेर सरकारान कठोर कारवाई करून FIR रेजिस्टर करून तांकां अरेस्ट करून सगळे भलायेन वचपाचे सरकारान निर्णय घेवन पुलीस त्या दिशेन वता हाजेर आमी प्रेस कॉन्फरन्स 2 दीस पयलीं घेतिल्ली. आता एक गोष्ट लक्षात धरपाक जाय, हांवें पयरूय सांगिल्लें की गव्हर्नमेंट जॉब जे आसता ते गव्हर्नमेंट जॉब एका प्रोसेसा अंडर ताका एलिजिबल कोण आसा तांकां ते मेळटा. ताका ह्या सरकारान स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची स्थापणूक केल्ली आसा. डिफरंट जॉब्स जे ज्युनियर ऑफिसर सिनियर ऑफिसर त्या प्रमाणे GPSCच्यो एग्जामी आसता, बाकीच्यो इन्स्टिट्यूशनल एग्जामी आसता, हे सगळे प्रोसेस जावनूच गव्हर्नमेंट जॉब पात्र जाका आसा मेरिटाचेर ते जॉब तांकां मेळटा. हे आमी पयर सांगिल्लें. पूण हे थोडे जे कॉनमॅन कॉन वुमन जे नांवां आयिल्लीं आसा आनी जांचेर सरकारान FIR रेजिस्टर करून आता चीट जाल्ल्या लोकांनी FIR रेजिस्टर करून तांकां अरेस्ट करून तांकां कादयन आसा. थोड्याक मल्टिपल ऑफेन्सांनी अक्युज्ड हे करून तांकां मल्टिपल अरेस्टूय जाल्ले आसा मल्टिपल पुलीस स्टेशनांचे. हे सगळे आमी पयर सांगिल्लें. याद करपाक म्हणल्यार 2 दीस जाल्ले आसा प्रेस कॉन्फरन्साक आनीकूय अरेस्ट जाल्ले आसा. म्हणजे हाजे वयल्यान कळटा गेली प्रेस कॉन्फरन्स 2 दीस पयलीं आणि आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स हाच्या मदीं आनीकूय अरेस्ट जाल्ले आसा, आनीकूय कंप्लेंट्स आयिल्ल्यो आसा आणि आनीकूय FIR रेजिस्टर जाल्ले आसा. हाजे वयल्यान दाखोवन दिता की सरकार ह्या गोष्टीचेर फर्म आसा की नो बडी शूड बी स्पेर्ड अँड विल बी स्पेर्ड. हाचेर आनी एक गोष्ट कळटा की पुलीस मेकॅनिझम जो आसा तो टू द रूट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन वचपा खातीर पूर्णपणान कमिटेड आसा आणि ते आपले काम करतात. आता पयलीं हांवें सांगलां की फर्स्ट FIR जी आसा दॅट वॉज एट द इन्स्टन्स ऑफ द गव्हर्नमेंट आणि दॅट हॅज गिवन कॉन्फिडन्स टू पीपल हू हॅव बीन चीटेड टू कम अँड फाईल कंप्लेंट्स सो दॅट सबसिक्वेंट FIRs हॅव बीन रेजिस्टर्ड अँड ऍक्शन इज बीइंग टेकन अगेन्स्ट द अक्युज्ड. आता पयर काल म्हाका दिसता की काँग्रेसीचो अध्यक्ष गोंयचो ताणें कितें तरी उलयलो, आजूय कितें तरी उलयलो, पयर म्हाका दिसता उलयल्लो आनी आजूय कितें उलयला. आता एक गोष्ट लक्षात धरपा जाय की पयली म्हणजे काँग्रेस पार्टी वेगवेगळ्या ट्युनांनी उलयत आसा, वेगवेगळे लोक भितर वेगवेगळ्या ट्युनांनी उलयता आणि तो खंयचो ट्यून तांकांय कितें तें खबर ना आनी ते कितें तें उलयत आसा तांकां काय तत्तेहीन उलयता ते बेसिकली. आजूच हांव पळयतालो आमचो जो सावथ गोवाचो खासदार ताणें म्हणलां की कोण तरी खंय कोणान तरी काडपाक षडयंत्र चलयलां पक्षा भितरूच न्हू. सो अशा तरेची तांची दशा आसा. पूण वॉट इज इम्पॉर्टंट इज फॉर अस टू बी एड्रेस्ड. लिसन केअरफुली. पयर जो तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो काँग्रेसीच्या गोंयच्या अध्यक्षाक त्या प्रेस कॉन्फरन्सात तांणी थोडे पेपर दाखयले जे ते स्वताच म्हणटात की दे अपियर टू बी फॉर्ज्ड आणि ते पेपर केअरफुली आयकून ते पेपर खात्यांचे जे फॉर्जरी करून दाखयल्ले त्या खात्यांचो मंत्री आसा बाब विश्वजीत राणे आणि ते काँग्रेसीचे अध्यक्ष गोंयचे उलयता आसतना तांणी सांगलें की विश्वजीत म्हणून नाव घेतलें. Now what he meant to say and what he meant to mean is now known to all. What was his nature of allegation? Because ताणे जे document दाखयतालो which he himself says today they appeared as forged. They were forged documents of the departments which are presided over by Minister Shri Rane. See, I can produce to you and you can very well take shots of it also. So therefore, one thing is very clear that this government is committed to the welfare of the people. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी. राज्यात चडशा वाठारांनी बिबट्याचो विशय आता बरोच गरम जायत चल्ला.
लांबगाव वाठारांतल्या जनावरांक बिबट्यान खाल्ल्यान लोक थर भियेल्यात. रान खात्यान हो विशय तडीक लावपा खातीर पांजळ बसयला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. फाटल्या एक 1.5 वर्सां म्हटल्यार हांगासर बिवचो तालुक्यात खुबश्या जाग्यांचेर बिबट्याचो वावर आसा अशी बातमी मुखार आयिल्ली. आता सध्या 1 म्हयन्या भितर लांबगाव वाठारानूय जे शहराच्या म्युनिसिपल एरियानूच पडटा हो वाठार तातूंत बिबट्याचो वावर आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या. एक 10 दिसां पयलीं हांगासर एक कुत्र्याक खाल्लेलो, तशेंच मदीं 2-4 कुत्रे खाल्ल्या अशी म्हायती मेळ्ळ्या आमकां. आनी सध्या ह्या वाठारान लोकांक सामको भंय पसरलेलो आहा लोकां मदीं. त्या बिबट्याक बेगींतल्या बेगीन धरचो अशी लोकांची मागणी आसा. त्या खातीर रान खात्यान हांगा पिंजरोय बसयल्लो आसा. काल सांजे आयतारा हांगा हो पिंजरो बसयल्लो आसा. तो बेगींतल्या बेगीन धरचे अशी लोकांची मागणी आसा. कित्याक तर हो एकूच रस्तो आसा मेन रोड जो शहराक हांगांतल्यान कनेक्ट जाता बिचोले, आनी ते लोक हांगासुनूच यो वच करतात. ताका लागून ह्या लोकां मदीं सामको भंय पाताळा की बिबटो केन्नाय हांगा दिसपाक शकता आनी तांचेर हमलो करूं शकता. कुत्र्यांचेरूच तशें लोक हांगासर लोकांच्यो दुसऱ्यो जनावरां आसा तांकांय बी धोको आसा. त्या खातीर बेगींतल्या बेगीन ह्या बिबट्याचो वेवस्था करची अशी लोकांची मागणी आसा. पूण पिंजरो बसयला हांगा, आतां केन्ना हो बिबटो त्या पिंजऱ्यान पडटलो हें पळोवचें पडटलें. कित्याक हालींच धबधब्यारू फाटल्या वर्सा एक ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हयन्यान बिबटो धरलेलो. अशें दिसता की जी आतां खण वेवसाय आसा आनी दुसरी जी कन्स्ट्रक्शनां जातात ताका लागून जी रानटी जनावरां आसा ती आतां शहरान येवपाक लागल्या. ताका लागून जी रान खात्यान आपली वेवस्था करपाक जाय ती बेगींतल्या बेगीन करून हे रानटी जनावरां शहरान येवची ना अशी करपाक जाय. आनी आतां हो लांबगाव जो पिंजरो बसयला तातूंत हो बिबटो केन्ना पडटलो हें पळोवचें पडटलें. गेल्या शेनवारा राती कडेन येवन अकस्मात कितें आवाज ना कांय ना, आमच्या पेटो आसलो ताका घासायलो तो गेलोच थंय करून. म्हळ्यार आमकां कांय कळोकूच ना आवाज ना. हे पयलीं आवाज करचो आमकां कळा तेजो, तेन्ना आमी ताका दपटे म्हळ्यार तें कांय ना. आनी तेणी ह्या पयलीं हांगा ते आमच्या हेज्या उपरांत तेणी हांगा देवळा कडलो कोणाचो पेटो खाल्ला, प्लस भायर भटके कुत्रे आहा ते हांगासले गायब जाल्या. अशें करून आतां भयानकूच जाल्या परिस्थिती. आनी सांगपाचें म्हळ्यार आतां सकाळचे लोक मॉर्निंग वॉकिंग करता ते वचपाक सुद्दां भयान भीत जाला. पळय तुमचे बिबट्यान तुमच्या कुत्र्याचे अटॅक केलो आनी ते कुत्रे आसा? कुत्रे आमचे मेले. ताका एटॅक केले म्हणल्यार ताका आमी डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टरान सांगलें की ताका व्हडल्या जनावरान घासायला म्हणून. तेन्ना आमकां डावट मारलो की हेंच कितें तरी जालां. म्हणजे हो तो बिबटो हे वाटेन कितले दिस जाले भोंवता? आतां जाल्या दिवाळेक पसून सुरू व्हडली धाकटी दिवाळी जाल्या थंयसून. तेन्ना लोकांक दिश्टी पडल्या सगळ्यांक. आनी सांजच्या टायमार खंयच्या टायमार येता तें कळना. आनी अशें करून तेणी आमकां आतां हें सावध करपाचें. लोकांनी हें करून लोकांक सावध करता म्हणल्यार कोणी येवन तेजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवन तेजेर हें करपाचें. आतां पिंजरो लायला? आतां पिंजरो लायलो आहा. पूण केन्ना लायल्लो पिंजरो? पिंजरो काल लायला. काल राती कडेन लायला. आनी म्हाका ते येवन ते मेळोन गेले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस. आनी सांगलेलें हांवें ताका पॅक असो जाला म्हणून. तेन्ना लोकांक तेंच्यांनी आतां हें करून सावध करपाचें हांकां घडोवन मेळटा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, समृता खणगांवकर आनी मुझैफ शेख. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. फाटल्या 24 वरांत तापमान सुकें आसा. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत सुकें हवामान तिगून उरतलें आनी सकाळीं आनी सांजे वेळार उथळ ते मध्यम धुकें पडपाची शक्यताय आसा. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. सप्तकाच्या निमणे कांय प्रमाणात हलको तो मध्यम पावस पडूं येता, पूण सद्या खातीर हवामानाची खर शिटकावणी दिवंक ना. गोंयांत सुको काळ चालूच आसा. पणजी आनी दाबोळीत नोंद जाल्ले तापमान उबदार 34.8 डिग्री सेल्सियस ते उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसा. हवामान खात्यान निमण्या सप्तकात पावस पडूंक नाशिल्ल्याची म्हायती दिल्या. आर्द्रताय सुमार 88% आसा. सकाळी धुके आनी दव पडपाची शक्यताय आसा. सप्तकाच्या निमणे पावस पडूं येता, पूण तो मेरेन मळब नितळ आसतले. सकाळी आनी सांज वेळार दवांचो परिणाम जावं येता. देखून प्रवास करप्यांक जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. 15 नोव्हेंबराक येल्लो अलर्ट. आर्द्रतायेची पातळी 88%च्या सुमाराक. सकाळी आनी सांज वेळार धुके आनी दव. सप्तकाच्या शेवटा मेरेन नितळ मळब.
मंगळारचे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास.